Hosea chapter 8 शकून. तुज्या ओंटांक कोन्नो लाय आनी वाजोय. गुरुडावरी सर्वेस्पराच्या घराचेर नश्ट देऊन येता, कित्याक ताणी म्हजो करार मोडला आनी म्हजे समृद्धीक ती अविस्वाशी जाल्यांत. म्हज्या देवा, आमी इस्रायल पोरचा, आमी तुका वळखता. अशें उलो मारून आतां तांकां कसलोच फायदो ना. इस्रायलान बरें तें सगळें सोडून दिलें. दुस्मान तांचे पाटीक लागतलो. तांणी राजांक सदरेर बसयले, पूण म्हजी मान्यताय नासतना कुंगूर नेमले. पूण म्हाका कांयच सांगिनासतना आपलेंच रुपें आनी भांगार घेवन निसणटणाक निर्मिल्ले. तांणी आपणाक कुड्डे देव केले. सोमारिये, तुज्या पाडकुल्याक हांव काणटालतां. म्हजो राग तांचेर पेटला, केन्ना पर्यंत ती नव्यान शुद्ध जायनासतना उत्तोलीं. हें काम इस्रायलाचें. एका कलाकारान केल्ली वस्त कशेच भाशेन एक देव जावन नजो. देखून सामारियेच्या पाडकुल्याचो हांव चुरो कोत्तलों. वमतात वारें दोलीं वाडोल मोड. तांच्या गोवांक कोणसां येवची नात. कोणसां केन्नाच पीठ दिवची नात वो दितीत जाल्यार पर्यान परकी मनशां तें खातोलीं. परक्या राष्ट्रांचेर पातयेवन इस्रायलाचें निसणटण. इस्रायलाक गिळून उडयलो. आतां तीं राष्ट्रां मोदें सांडल्यांत. कोणाक नाका तसली वस्त तीं जाल्यांत. कित्याक म्हणल्यार एकलेंच पडलोल्या रानवट गाडवा भाशेन तीं आसारिये फाटल्यान गेलीं. मोगी जोडूंक घेवंक एफ्रायमान दानां दिल्यांत. बरें आसा, राष्ट्रां मोदले हे मोगी तीं जोडूंक पावलीं जाल्यारूय रोखडींच तीं ह्या kunvranchea राजाचो bhar आपणाचेर bhôgunk पावतलीं. फकत भायल्यान सर्वेस्पराक बोचतात. आपल्या पातकां पासत एफ्रायम वेदी बांदीत आसा, पूण ह्योच वेदी म्हणल्यार एक पातक. म्हजे समृद्धींतले कितलेय नेम हांव ताका बरोवन दीन जाल्यार ते आपणाक लागोच नात म्हूण धरता. म्हाका तीं बलिदानां भेटयतात आनी तांचें मांस खातात, पूण सर्वेस्पर तांकां प्रसन्न जायना. परतेंच जाल्यार तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास कोत्तलो आनी तांच्या पातकांक खास लायतलो. तांकां पोत्तून इजिप्ताक वचूंक पडटलें. आपल्या रचनाराक विसरून इस्रायलान राजमाल बांदले. जुडान ekar-ek kottam-xaram बांदलीं. पूण हांव तांच्या शारांचेर उजो वारयतलों आनी तांच्या कोटांचो भस्म कोत्तलों. देवाचें उतर हें.